मिशन फॉर लोकलचे अध्यक्ष राजन कोरगांवकार आणि मगो पक्ष फुडारी आणि तांच्या कार्यकर्त्यांनी नेहाल सावंत देसाय हांकां मेळून प्रो कबड्डीच्या 10व्या हंगामा खातीर वेचून आयल्ल्यान परबी दिली। ह्या संदर्भात राजन कोरगांवकार हांणी सांगलें की पेडणे इंडोर स्टेडियम भाड्यान घेतला आणि पेडणेच्या तरणाट्यांक खेळपाक दिवपाक जाय। तशेंच सरकारान नेहालाच्या कामगिरीचेर लक्ष दिवन नोकरी दिवची अशी मागणी राजन कोरगांवकारान गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक केल्या। आज नेहालाकडे येऊन नेहालाक मेळून जो एक आनंद आमकां मेळ्ळा तो अद्वितीय आसा। कारण जेणे आमचे पेडण्याचें नांव तर केलेंच, पेडणे म्हण आमच्या संपूर्ण गोंयाचें नांव तेणे एक नांव अजरामर केलें। कारण प्रो कबड्डीसाठी आमचो एक पेडण्याचो माणूस येवप हें आमकां खरीच एक वडीकपण आनी हांव ताका सदांच ऑल द म्हणजे बेस्ट विशीस ताका विश करता आनी ताणें अशेंच फुडें फुडें बरें आमचें नांव आनी उज्वल करचें आनी अशीच आनी भुरगीं सुद्दां आमची पेडण्याची म्हणा संपूर्ण गोंयची फुडें येवची जेणे करून तांकां असोच बरोसो लाभ मेळटलो। जेन्ना एक नेहाल सारको भुरगो जो आमच्या पेडण्यासून आमच्या गोव्याचो भूषण जावं शकता त्याच्यासाठी एक नोकरी क्रीडा खात्यान किंवा सीएमान हेचेर कित्याक दिवची न्ही। जेन्ना संपूर्ण बाकीच्या हेतूर आमच्या स्टेटमध्ये जशी नोकरी जेन्ना स्पोर्टिंग कोण फुडें येता ताका दिली जाता, म्हाका वाटता पुलीस खात्यात किंवा चांगल्या खात्यात ताका नोकरी दिवन ताका आनी उत्तेजीत कित्याक करचें न्ही हेचेर मी एक्चुअली आज मी सीएमाक आज एक रिक्वेस्ट करता आमच्या डॉ. सावंताक। ते खरेच बरे माणूस आसात, त्यांनी आज विचारपूर्वक हेचेर विचार करून एक नेहाल सारकी एक नोकरी जर दिली जाल्यार अशेंच आनी पेडण्यान आनी खूब भुरगीं फुडें फुडें सरतलीं। ही एक म्हाजी तेंच्या कडेन प्रार्थना आसा।